आजा 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 संडे, आजा संडे, आजा संडे, आजा संडे, आजा संडे. नमस्कार. कारवार न्यूज कोंकणी आजा संडे स्पेशल प्रश्न तुमगेलो उत्तर आजाचो ह्या आमगेल्या कार्यक्रमात हांव अरविंद नायक तुमगे स्वागत करता आणि आजा तुमगेले बी आमगेल्या कार्यक्रमात स्वागत आसा. नमस्कार नमस्कार अरविंदा. खूप दिसांनी येयलो. गेल्या वर्सा पळोवन मेळिल्लो तूं तेजे नंतर दिसलोच ना. आजा कामाचेर बिजी दिसता न्ही. काम बी हय, काम बी उरले नंतर काम सोडून घेवन येवूं बी जायना रे शेण्या. ते बी बरोबर. अरविंद आज तूं आतां हे कितें 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 प्रश्न येयला ते आज तूं म्हाका सांगतो ना. उत्तर हांवें दिवचें म्हणून जालें. सुरू करया म्हणटा प्रश्नाक काय आनी कितें तुगेलो गोश्टी सांगची कितें आसा उलवणी बी? म्हागे सांगची काय ना आजा. तुम्ही सुरू करा म्हणून सुरू करा. सुरू करया चल सुरू करया. हय आजा पहिले प्रश्न आसा ज्ञानदीप देसाई देसाईवाडा मुडगेरी हेगेलो प्रश्न असो आसा आजा 12 महिन्यात 12 अमास जातात. हय जाल्यार श्रावण म्हयन्याच्या पयले म्हयन्यात जी अमास येता पळय ती लोक एकदम मजेत करतात कित्याक गटार अमास. हय हे जे तुगेला ते फाल्यां परे येवची गटार अमास श्रावण म्हयन्या पयली येवची. हां कित्याक सांग? कित्याक 12 म्हयन्या 12 अमास येता तेमकां खबर उरना केन्ना अमास जाली कितें जाली म्हण घेवन. गटार अमास कित्याक ह्या दोन घेता सांग तुमी? कित्याक हेजी उरत न्ही. हां म्हणल्यार कितें आपूण श्रावणांत फाल्यांच्यान श्रावण उत्सव सुरू जातलो. श्रावणांत आपूण सगळे सोंड दिता म्हणून घेवन खोटें उलोवन घेवन गपचीप भितर लोक बी आसात आनी खरें सोडटले लोक बी आसात. तेजे खातीर गटार अमासचेर एक मुद्दम ह्या दोन निमित्त जाय एक मनशाक. म्हणल्यार कितें हय कितें सांग त्या दीस लिपून पिवप ना. सगळ्या मुखार पिवन घेवन फाल्यांच्यान बंद मागेलो म्हण घेवन. म्हणजे एक सांग तुमकां अशें करून सगळे अमाशेक कितें उरता सांग? बाकीच्या अमाशेक म्हयन्याक वाडी घालून घेवन कावळ्या आपयतात आनी कावळ्या वाट पळयतात येईल का म्हण घेवन. आनी गटार अमाशेक कितें सांग? जो घरांतल्यान भायर गेल्लो मनीस घरा कडेन केन्ना येतलो काय घरांत लोक वाट पळयतात. त्या अमाशेक कावळ्या वाट पळयतात आनी ह्या अमाशेक घरांतल्यान भायर गेल्लो मनशां वाट पळयतात. तशें म्हणून गटार अमास करूं हरकत ना. म्हणून कितें सावधानेन करा, बरें करून करा. कितें कागाळी करून घेयनाकात आनी जिवाची बी कितें सांग जिवाक त्रास करून घेयनाकात. हय फुडलो असो प्रश्न विचारू. मोहन पडवळकर बंदर रोड होटेगाळी. हां कितें विचारता? तो रावता मडगांव होटेगांवचो मनीस तो. तेगेलो प्रश्न आसा आजा लग्ना दिवस न्हवऱ्याक घरा खंयच्यान हॉला कडेन पासून सत्री धन कित्याक व्हरतात आनीक व्हंकलेक कित्याक सत्री धरनात? बरोबर आसा. व्हंकले धरनात न्ही. न्हवऱ्याक केन्ना वयता आसतना धरतात, येता आसतना धरनात, व्हंकले घेवन येतना धरनात. हे कित्याक खबर आसा तुका? कित्याक? न्हवऱ्याक सत्री कित्याक धरप सांग की दोळ्या कडेन अशी हाड कित्याक? भाशींक बांदिल्ली तेन्ना तो व्हंकल हाडू वयता तेन्ना हेकात तेकात नजर मान घेवन व्हंकले पक्षा बरी दिसून घेवन तेजे बरें तेका कळ्ळ तुका न्ही सांगिल्लो अर्थ जालें न्ही. व्हंकले पक्षा ती तेका बरें दिसून घेवन तेका माळ घालत जावं कोणें म्हण तेका न्हवऱ्याक सत्री धर हाड धरतात. आनी व्हंकले कित्याक धरना सांग? कित्याक? व्हंकल तकल सकल घालून उरता ती बरी एकात तेकात कोणा पळयतली. मागीर व्हंकल न्हवरे घेवन येता आसतना दोगी लोक येता आसतना सत्री कित्याक धरना सांग? कित्याक? न्हवऱ्यान दुसऱ्या पळयलें तरी तेका बाकीत लोकांक कळट न्ही हेजी बरी आस म्हण. ते बी हेका पळयना न्ही. माळ घालची भंय ना. माळ घालची भंयत ना. तशें म्हणून घेवन तशें म्हणून तूं उत्तर बरयलें तुमी. आतां तिसरे प्रश्न. मिरा पाद्रीबाग कारवार कितें म्हणटा? आजा लोक घरा कडेन पोशील गोरवाक रस्त्यार सोंड कित्याक दवरतात परत हांगा गोट्या कित्याक बांदनाका म्हणटा? पोशील गोरवाक पोशील गोरवाक हाण घेवन परत बांदतले जाल्यार आमकां रात्रीन कितें घालूं हेमचे कडेन कितें उरनाका. म्हणल्यार गोरवाक खाली धर्मकुट्या बांदनात. म्हणल्यार खाली अशें दाय घालून घेवन खाली बांदून दवरनात. तेमकां कितें तण घालचें उरता. तशें उरता एक नियम आसा. ते कुळवाड्याकच कळटा. ते धर्मकुट्या बांदप ना. तेमकां तण घालचें उरता. हेमचे कडेन तण आसा घालूंक? तण बी ना म्हणटा. शेतच कन्न जाल्यार तण खंयच्यान उरतलें? बरोबर. आतां तें उडू शेत कन्न तण ना जाल्यार गोठ आसा हे रे कोणा कडेन? तो बी ना. आशिल्लो गोट्याक हेमच्यान शिवूं जायना कोंडी बांदूं जायना. तितून आशिल्लें लांकड बांदून दवरलात. आनी प्रश्न बरो आसा. तूं कोण विचारलें ते? ही मिरा पाद्रीबाग. मिरा बाय तूं खरें बरो प्रश्न. कित्याक म्हणल्यार हेमकां पोसतल्याक कळूं जाय की गोरवाक पोसले नंतर रस्त्यार सोडणीचो ना जाल्यार कोणाक पोसतल्याक दिया म्हण घेवन. हय ना तुमच्यान जायना जाल्यार कोणी पोसतल्या सतल्या शेत करतल्या बी दिया. हां बरोबर न्ही? बरोबर बरोबर. हय हय दुसरी पळय तिसरी कितें मुखाल प्रश्न आसा. हय अतुल नायक तोल नाका बाड. हां तो कितें म्हणटा? आजा आमकां कारवार लोकांक उद्योग नोकरी ना
आमकां कारवार लोकांक केन्ना उद्योग मेळटलो आनी आमी कोणाक सांगचें काय म्हणटा तुमी? कारवार लोकांक उद्योग नोकरी ना केन्ना मेळटलो आनी कोणाक सांगचे? कारवार लोकांक उद्योग ना न्ही, उद्योग करूंक आमकां कळना आनी आमकां शरम दिसता. म्हणल्यार कित्याक उद्योग ना? उद्योग अरे आतां तूं पळयते कारवारात हे करचे ते रे पानीपुरी आनी कितें म्हणटात भेलपुरी. हय तसले लोक गाडी दुकान घेवन येतात आनी जाग घेवन घर बांदतात. ते उद्योग न्ही रे. आमकां तो अबूर दिसता. आमच्यान जायना. आमच्यान कित्याक जायना सांग? आमकां ते कर चार लोक हांसताले जावन कोण गाडी दुकान व्हरता म्हणून आमकां उद्योग करूंक कळना कारवाराक. कारवार कराक आमकां उद्योग नोकरीत सोदूंक गेले म्हण बी जायना. धंदो करून खावू बी शिकूं जाय. धंदो करून खातल्याक खंय काम धंदो ना जालें ना खंय. नोकरे पेक्षा जास्त कमवत जाता. तेज्या पेक्षा जास्त कमव जाता. बरोबर. तशें म्हणून नोकरी आशेचेर रावची न्ही. आपण्याचेर आपल्याक कितें कळटा तें कळून घेवन आपूण जिवन करूं शिकूं जाय. मुखार घेव. हो जगदीश पवार तेगेलो प्रश्न आसा. हाज्या कंपनीत आनी गव्हर्मेंट कामां आशिल्ले लोक शेनवाराक आनी सोमाराक कित्याक शीक पडतात? कितें खंय कंपनीत नाजाल्यार गव्हर्मेंट आशिल्ले लोक गव्हर्मेंट कामां आशिल्ले लोक शेनवाराक आनी सोमाराक कित्याक शीक पडतात काय म्हटल्यार शेनवाराक कित्याक शीक पडता सांगते मी? शेनवाराक रज घालून आयताराक बी रज मेळटा न्ही. तशें म्हूण शीक पडटा. शीक पड म्हणजे शीक पडनार तेमी खरें शीक पडनात. म्हणजे हे शेनवाराक वचूं मेळटा न्ही घरा. कळ्ळें तुका? रात्रीन कित्याक वयचें? शुक्रार दीस रात्रीन गेलो शेनवाराक शीक पडलो म्हूण सांगचो. आनी आयतवाराक जर तर खंय गेल्ले कडेन गांवां येयले कडेन मारील जास्ती जालो सोमाराक तकल झडत मरे. त्या दीस रज मारची. त्या दीस रज मारची कितें म्हणून? शीक म्हणून. शीक पडलो म्हणून. बरोबर. अशें शीक पडटा. अशें शीक पड खरें शीक पडना ते. हॅलो जगदीश पवार, तुमकां उत्तर मेळिल्लें उरतलें? जगदीश पवार हे गोंयचे ते कामाची कंपनीची खबर आसता तेमकां. ते म्हणल्यार परत कंपनी मॅनेजर आसा तेमी. हय न्ही. हय हय हय. आतां मुखार प्रश्न. पंकज होळकेकर हो मूळचो सदाशिवगड, रावता दुबय. तेगेलो प्रश्न आसा. हाज्या सोरो जिवा बरो म्हणटात जाल्यार हॉस्पिटलांत आनी फार्मासीत हो सोरो कित्याक मेळना आनी दवरना कित्याक? सोरो जिवाक बरो म्हणटात. हय बरोबर. कित्याक सोरो जिवाक बरो कसो इलो तेका नियम आसा आनी तितलोच पिलो तर जिवाक बरो. बरोबर. आमगेल्या कडेन गेल्ले कडेन कोणाला इल्लो फुकट मेळ्ळें म्हणून गळ्या कडेन बोट घायलें ते लागू सारको करून घेवन पिवन गेलो तो जिवा बन्नी. आनी तो समाज जर तर लोक पिता आशिल्ले तो सुद्दां मरे हय पळय तूच बापा तुगेले कितून ते औषधा दुकानांत मेळटा आशिल्ले. औषधा प्रमाण पिल्यार पिल्यार तेका त्या प्रमाणान पिल्यार मात्र तुका मेळटा आशिल्ले. आतां एक सांग तूं आतां आमी हे घेतात खोक लियल्यार ते सायरप घेता सायरप घेता. तेतूंत कितें उरता तर? कितें उरता? अल्कोहॉल % उरता न्ही. अल्कोहॉल उरता. मागीर बरोबर मेळटा म्हण जालें. मेळटा म्हण जालें ना. म्हण ते त्या नमन्यान मेळटा आमगेले ह्या नमन्यान जाता आनी ते त्या नमन्यान पिवच्यान आमी रतोन घेवचे. जालें. फुडलो प्रश्न वच्चा. हय फुडले प्रश्न वच्चा. हो राजेश नायक सिद्धर्क. हेगेलो प्रश्न आसा. हाज्या आतेची नात्रां हाज्या कपलार चडलो तुज्या अशें कित्याक म्हणटात? आतेच नात्र कितें म्हणटात? हाज्या कपलार चडलो तुज्या म्हळ्यार कायदे उलयता म्हणून. कायदे सांगता म्हणून जालें. म्हण कायदे सांगता म्हणल्यार कशें सांग? त्या घरांतले संस्कार तशें उरल्यार मात्र तेमी कायदे सांगतात. बरोबर. बरे संस्कार उरल्यार कांयच सांगनात. काय सांगू पावना. कांय सांगू पावना पोरां. ते आवय बापायन त्या जर तर पोरां शिकयता ती पोरां आज्याक बरें किंमत दिवन आज्याक. आनी केन्ना हे आजी उरता पळय नात्राक खूब बरें करतात. आजी उरता न्ही हे नात्र म्हणल्यार जालें आवय पेक्षा बरें करता. बरें करता म्हण तेमी आज्याक तशें म्हणनात. कित्याक हे संस्कार मात्र समावून जाल्यार ते तशें जावूं शकता. कळ्ळें राजेश बाब? घरांतले संस्कारा ते खबर आसा तुका? ते एक काणी आसा मरे. ते 2 पोपट उरतात. एक पोपट मटन ताचे कडेन व्हरतात आनी एक साधू कडेन उरता. तसली काणी ती. तशीच काणी. हय. मुखाल प्रश्न वच्चा. राजेश बाब तुका उत्तर मेळिल्लें उरतलें. आतां मुखाल प्रश्न. निलेश चोपडेकर नवीन बाग देवबाग. हेमगे प्रश्न आसा. हाज्या आतांची नवीन पिढी नाटकां करची जाला. नाटकां करची म्हणल्यार फुडें येनात. हे नाटक फुडें येनात. आतांच पोराक नाटक करचे इंट्रस्ट ना कित्याक? आतांच पोरां नाटक करून मुखार येना म्हणल्यार तेमी स्टेजार करचे नाटका पेक्षा तेमगेले भायर नाटकां खूब चलतात न्ही. बरोबर. ह्या नाटकात टायम उरल्यार त्या नाटकात पार्ट घेतले न्ही तेमी. हेतूंत टायम पावना. हेतूंत तेमगेले ह्या भायर नाटकात टायम पावना आनी तेतूंत खंयच्यान पार्ट घेतले तशें म्हणून ती तेमकां ते उमेद ना तेमकां नाटकां बी पार्ट करची. बरोबर.
खंय नाटकां गेले कडेन बी भायर नाटक चालू करता तुमी नाटकां गेल्ले कडेन सुद्दां तेमी नाटक पळोव म्हणून घरा कडेन सांगून येता खरें पण नाटकार येवन ना तेंगे भायल नाटकां चड उरतात. बरोबर आसा. अजा फुडलो प्रश्न. हरेश भोंगले होटेगाळी नदीवाडा होटे गाडी हा कितें विचारता. हेगेलो प्रश्न आसा. आजा म्हाका एक सांग, असो खिंचो जागो आसा थंय न्हंय आसा पण उदक ना, जंगल आसा पण झाडां ना, रोड आसा पण गाडी ना, शहर आसा पण घर ना, असलो खिंचो जागो आसा. कितें खंय कितें आसा आनी कितें ना खंय. उदक न्हंय आसा पण उदक ना, हां जंगल आसा पण झाडां नात, हां रोड आसा पण गाडी ना, शहर आसा पण घर नात. हो तेगेलो प्रश्न. असलो जागो खिंचो काय म्हणटा हो तुगेलो प्रश्न बरो आसा म्हणजे म्हाजे कडेन उत्तर ना. उत्तर ना तुमचे कडेन. हेचे एक न्ही. अरे घर आसा कितें दार ना आनी दार खिडकी ना हे असकन काय. अरे जंगल आसा म्हणटा झाड ना, झाड ना जाल्यार जंगल कित्याक म्हणटा तर. हय बरोबर. जंगल उरल्यार झाड उरल्यार जंगल. न्हंय ना जाल्यार उदक ना जाल्यार न्हंय कित्याक म्हणटाशिल्ले. उदक उरल्यार ती न्हंय न्ही. बरोबर. झाड उरल्यार जंगल न्ही. बरोबर. तुगेलो प्रश्न आसा म्हाजे कडेन उत्तर ना. तूं कळ्ळ्या मुखालपटी आमकां ते सांग त्या नंबराचेर सुनीलाक धाड. हरीश बाब हे जे तर उत्तर तूं खबर उरत आमकां परत धाड दी, आमी पळयतात कशी उत्तर. न्हय तुगेल्या प्रश्ना उत्तर मुखार लायताराक आमी सगळे लोकां बी सांगता. हय जाल्यार आजा म्हाका एक सांगा, तुमकां कितें विचार प्रश्नांत न्ही हितून न्ही प्रश्न न्ही आतां गमतीचें एक तुमकां. हांव पयर कारवाराक गेले तेन्ना तुमी एक बँकांत सेक्युरिटी कडेन कित्याक झगडटाले. तुवें पडलेलो येवच गेलो हांव वगीत क्या तुमचे मदीं या म्हणून अरे आयकय तूं आतां हांव मरे आतां 2 म्हयने जाले लोना खातीर म्हाका अरे कर्ज घेवंक ह्या बँकांतल्यान त्या बँकात, त्या बँकांतल्यान ह्या बँकात फिरते आसा. हां तेमी हिंग बँकात दिन म्हणटा थिंग पयर त्या बँकात कित्याक झगडटा सांग तुका. कितें जालें कितें. अरे हो ते सेक्युरिटी आसा पळय हो मागीर ते एप्लिकेशन हे फॉर्म मरे ते अर्जी रे ती होवन घेवन ते दी तेजे कडेन दिल्यार तो घेवं तयार ना. म्हाजे कडेन दिनाका थंय दी म्हाजे कडेन दिनाक. सेक्युरिटी कडेन कित्याक. अरे हांव मॅनेजरा कडेन गेले तेन्ना कितें म्हणलें तेणी म्हाका मॅनेजरान म्हणलो हां तुका लोन जाय जाल्यार हां सेक्युरिटी दिल्या मात तर हांव तुका लोन दिता, ना जाल्यार तुगेली अर्जी घेयना म्हणलो म्हाका. मागीर तुमी कितें केलें. आतां सेक्युरिटी कोण म्हण जालो दाराचेर ना बंदूक घेवन हांव तेजे कडेन गेलो बाबा ही अर्जी घे. तो मॅनेजरान सांगलो म्हणटा तो आयकूं तयार ना. म्हाजे कडेन दिनाक म्हणटा म्हागे लागीं व्हडलो वाद जालो. हांवें सोडला सादारण अशें. तुमी सेक्युरिटी म्हण त्या सेक्युरिटी होन दी म्हणटा तेणी. हां आजा तुमी ते सेक्युरिटी म्हळ्यार तुमी कितें दवरचें पडटा. कोण एक बरो नोकरी आशिल्लो असो तेगेले एक सेक्युरिटी दवरची पडटा. जामीनदार दवरचे पडटा तेका सेक्युरिटी म्हणटात. बॉन्ड दवरचे पडटा कितें दवरचें पडटा. म्हाका सांगू जालें ना तर तेच्यान मागीर जमनीच कागदपत्र नाशिल्ली. ते सांगितलें तेणी तेच तुमी त्या सेक्युरिटी होन दिले. हांव तो बट दारातच आशिल्ली बंदूक ना तेजे कडेन तो घेवं तयार ना. तो घेता कसो तेगे कामच न्ही ते. अरे देवा हां फाल्यां मुखार फाल्यां सोमार न्ही फाल्यां वचून घेवन मेळा मात हय हय वयता फाल्यां वयता. ते सेक्युरिटी कडेन म्हाका वचनाका. ना तेजे कडेन वचना. हय मरे अशें जालें ती म्हाका कळना रे. अरे सोडून सांगू जाय न्ही तेणी मॅनेजरान बी. मागीर आनी जिवान सगळें आराम आसा न्ही. आसा रे मात जिवान मात आतां कितें जालां बरें ना म्हणटालें न्ही. बरें ना म्हणल्यार हेच तकलेचें. मागीर गेल ना तर हॉस्पिटला बी गेल ना. वचून येयला ना पयर वचून येयला म्हणल्यार वचून येयलो म्हाका मुखार काय करूं गेलो ना. कित्याक. अरे म्हाका आतां मागीर तकलीत आतां सादारण एक 2-3 म्हयने जाले तकली उसळटा. हांवें आयकल्लो तूं म्हणटालें बरें ना म्हणून. हय तकली उसळटा म्हणून हांवें कितें केलो डॉक्टरा कडेन गेलो तिणें तपास केलो. म्हाका म्हणून लागलो तूं एक काम कर राजा CT स्कॅन कर म्हणलो म्हाका. हां बरोबर. हांव कित्याक करतलो. कित्याक. हां मागीर एकल्यार तकली उसळ म्हणून हांव सगळे गांवभर लोकांक CT स्कॅन करते फिरू. गांवभर लोकांक म्हणल्यार सिटी म्हणल्यार पुरा जालें ना रे शहर जालें ना. आजा तशें न्ही ते. CT स्कॅन म्हणटा पुरा गांवच्या लोकांक CT स्कॅनिंग कर म्हणला तेणी. कितें म्हणलें तेणी. CT स्कॅन म्हणल्यार एक मशीन उरता त्या मशिनांत मनशाक घालतात आनी तितूंत पुरा दिसता भितर कितें आसा कितें ना कितें जाला ते CT स्कॅनांत कळटा. CT स्कॅन म्हणटा. CT स्कॅन कित्याक म्हणूं जाय. आतां ते मशिनाक CT स्कॅन म्हणटा न्ही. तितू घालची म्हळ्यार CT स्कॅन. मशिनाक CT स्कॅन म्हणटा. हां तितू घाला तुमगे भितर कितें जाला कितें सगळें कळटा. म्हाका कितें खबर तुमी. हांवें समजलो आतां म्हाका CT स्कॅन कर म्हणल्यार हांव पुरा सगळे CT स्कॅन करूं म्हाका लाय मागीर खर्चात हांवें करप काय म्हण घेवन. तुमी बी मजेचेर आतां प्रश्नार वचया आमी. प्रश्न घेया. हय प्रश्न घेया चल प्रश्न घेया. फुडलो प्रश्न आसा. CT स्कॅन म्हणल्यार अशें म्हण जालें मोर म्हाका कितें मुखालपटी गेले कन्न घेया. कन्न घेता
बरें पडटा कर ताका 1200 रुपये काय 1300 रुपये कितले म्हणले ताणी नाव जीव ओळखला सगळी कण घ्या हो म्हाका पयशा बेजार न्ही रे म्हण असकर मरे म्हाका मध्यंतर कित्याच कितें सांगून घेवन म्हाका हे करतात समाज सांगना का सांगे समात तुम समजाल ना ते तेम सांगे समात ते तर राजा फुडल्या प्रश्नार वच्चा हय हो प्रश्न विचारला प्रसाद नायक माजाळी कितें म्हणून विचारला प्रसाद नायकान तेगे प्रश्न आसा हां थोडी चेडवां कॉलेजा वयताना लव करतात तो चेडो ड्रायव्हर उरूं प्रायवेट खंय कामां उरूं खंय शोरुमांत कामां उरूं जाल्यार लग्न जावं टायमार ते लव केल्या चेड्याक सोडून गव्हर्मेंट नोकरी आशिल्ल्या चेड्या कडेन लग्न जातात कित्याक कित्या म्हटल्यार कित्या सांग कित्याक प्रायवेट कोणा बरोबर तर तुला लग्न बेगीन जालो खंय ड्रायव्हर आशिल्लो कडेन कोणा कडेन आशिल्लो मुखार कितें हेमगेर कितें जास्त कमी जालें हां म्हणल्यार मुखार काय मेळना म्हणून बायले कितें मेळटा काय मेळना गव्हर्मेंटा आशिल्लो तर मुखार कितें तेगेलें जास्त कमी जालें जरी उदय येवं लागता मरे हां पेन्शन हय हां हां आनी तसोच अकस्मात तो दुटेर आशिल्ले कडेन कितें जाल्यार नोकरी बी मेळूं शकता परपिशी न्ही आजकाल भायल परपिशी म्हूण समजून घेनाकात हुशार आसा पोरा पर हुशार आसात दाचेड्या पिशार घालता लोक पयलीं म्हणटाले ते प्रेमा भितर पयसो लागना काय लागना हो प्रेम हो कितें कुड्ड उरता म्हणटा प्रेमा भितर पयशे बिशे काही लागना म्हाका एक सांग प्रेमा भितर पयशे आनी जर आस्ती मुखार येना तर आजकाल खंयचे चेडवान पळयले लग्ना चेडवान पळयले सोपनात तांकां राजकुमारच कित्याक येता हय बरोबर स्वप्नात राजकुमार येता तेंगेल्या रिक्षावालो असो पाव वयतलो असो ह्या शेतां वयतलो कित्याक सपनां येत तेमगेल्या राजकुमारच येता म्हणून पयलीं लागून म्हणटा तोच कित्याक म्हणटा नेमको प्रेमा भितर बी श्रीमंतपण जाय म्हण जालें ना बरोबर कळस प्रेमा कोण येतालो तो हो सुशांत नायक माजाळी न्ही आतां हे प्रश्न विचारले कोण रे तो कोण हां हो प्रसाद नायक हां प्रसाद नायकान विचारलं प्रसाद बाब कळ्ळें मरे प्रेमा भितर हे सगळें आजकाल हे ना जाल्यार काय ना रे बाबा आतां म्हाका बी कितें म्हाजे कडेन कितें आसा म्हणून घेवन म्हाका कितें मुठभर पडतात ते ना जाल्यार हांव बी गप्प वटण मारचोच आशिल्लो प्रसाद बाब तुका उत्तर मेळिल्लें उरतलें आनी तुवें बी कोणा कडेन लव केलो जाल्यार बेगीन लग्न जावन सोड हय आमकां आपय आमकां आपय हय जाल्यार मुखार प्रश्न आसा सुशांत नायक माजाळी दोनी एकाच्या माजाळच्यान माजाळच्यान येतात त्यात बसार येयले आसता तेमगे प्रश्न आसा हां फेसबुकाचेर चेड्यान फोटो पोस्ट केल्यार दुसरे चेडे लायक सुद्दां करनात तेच खंयच्या एक चेडवान फोटो पोस्ट केल्यार तेमी सो लवली लुकींग ब्युटिफूल लवली पीक ब्लॅक ब्युटी अशें कितकीत म्हण चेडे तेम कॉमेंट दितात कित्याक ते लास्टाच कितें ब्लॅक ब्युटी हे आयकलं सलमर शब्द ब्लॅक ब्युटी ते ब्लॅक अँड व्हाईट असतं काळी सुंदरी काळी सुंदरी कोण म्हणटाले ते सुशांत नायक उरतात बाबा तशेंच उरता कित्याक खबर आसा तुका जेन्ना त्या चेड्यान फोटो घायल तेन्ना बी चेडवाच जास्ती कितें करतात लायक करतात हँडसम हां हिरो आनी कितें असले तेमी ते कितें बरोवन धाडतात कळ्ळें तुका तशें म्हणून तेमी चेडे बी त्या घालतले चेडवाक घालतात आनी थोडे बी उरतात हे कितें ब्लॅक ब्युटी हे कसले म्हणला पळय तुमी तेंगेले संबंदीक बी उरूं शकतात आनी संबंदिकाक बी बरें करून सांगू बी शकतात उरूं शकता तेगेले कोण काक उरूं शकता माम उरूं शकता भाव उरूं शकता कोणी उरूं शकता न्ही हय बरोबर तशें म्हणून बी उरूं शकता तेजे बद्दल हे ना आनी थोडे धालचेडे उरतातच सोदून काणी घेवन भायल पोराकच ते बरें बरोवन घालतात म्हाजे कडेन तसलें ना न्ही पेजबूक कसले पेजबूक न्ही ते फेसबूक म्हाका तोंडा पेज येता ते सांगू म्हाका नाका ते चला सुशांत तुवें प्रश्न उत्तर मेळ्ळें तुका हाज्या फुडलो प्रश्न हो हां विमानाचेर येयला फुडलो प्रश्न कितें रे सौदीच्यान येयला अरे बाबा हां हो प्रश्न विचारला तायशेटे हे नाव दिलें ना खाली सरनेम दिला कितें दिला तायशेटे आनी हेणी तेगेले एड्रेस तुमगेले भाशेंतच दिला कितें म्हणून तेगेले मूळ सदाशिव गडकय वैकुंठा घरा कडेन आमगेले वैकुंठाल घरा कडेन हय तुमगेलो दोस्त कोणाल चेडो काही तेगेले घरा कडेन घर तेगेले आनी तुरी सौदी हां भायर सौदी रावता तो हां 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 ते तुमगेले भाशेंतच एड्रेस दिले तेणी मूळ आनी तुरी करून घेवन बरोबर आसा तेगेलो प्रश्न आसा प्रश्न म्हणून जायनाका आमी
एक आमी उखाण अशी हां कित म्हणू शकतात. कित म्हणला मुळा झाड तुरेक झाड हां मदले खा आणि तुरी नाटून घाल. हां सांगू म्हाका कळटा कितें अनानस रे पट्टकन सांगले मग म्हाका खबरच न्ही हे कित सांग मुळात झाड झाड. मध्ये काय ते अनानस येता अनानसा वयर किती उरता परत झाड येत नाही परत झाड हां मध्ये काय खायलो परत किती नाट्टा म्हणून तुरी. तैशिडी बाब उरू तू एकूणटाल घराकून जाल्यार हरकत ना येत असताना सौदीच्यान खाजूर घेवन यो रे म्हाका अजून एक खाजूर पावलो ना थोड लोकां कडेन खाजूर मागून 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 हांव बेजारू लागलो. कितें तो आज्या आमगेलो प्रोग्राम सौदी बी लोक कंटिन्यू पळयता म्हणून जाले. पळया बाबा तो बरें करून रावा कोंकणी भाशेचे लोक तुमी सगळे जाण बरें करून रावा तुमकां देवाल आमगेलो आशिर्वाद आसा हां सुरक्षीत रावा खंय हेकात तेकात वच नासतना तंट्या तापत्र्या वच नासतना बरें करून रावा देव बरो करूं. आनी आसा हे रे असं खूप असतात. रे बाबा विशय प्रश्न आसा आज्या 20 प्रश्न रे तोंड म्हूण येतले तरी सुद्धा फुडले आठवडे थोडे दवरला आमी. हां हो राजबाबू खंय सोनारोडा बाड हेगेल प्रश्न आसा कित म्हण आज्या हां पॉलिटिकल पार्टी वयचे बरे काय पोळ्या मेटा पार्टी वयचे बरे. पॉलिटिकल पार्टी वयचे बरे काय पोळ्या पार्टी वयचे बरे. पॉलिटी म्हणल्यार हे मरे राजकारण पॉलिटिकल म्हणल्यार हां, राजकारण. राजकारणात वयचे बरे काय पोळ्या मेटा वयचे बरे. काम राजकारण पार्टेक वयतल जाल्यार तुका तुजे फाटल्यान 10-15 तरी लोक उरता तुगे तुजे बरोबर आहा तेमकां दाखोव हां तांकां दाखयतल जाल्यार म्हणजे पोळ्या पार्ट्या वयतल जाल्यार कोण एकलोच मेळ्ळ्यार पुरो दितलो आनी बाकी जाय म्हणना गरज ना न्ही पोळ्या पार्ट्या वयतल बाकीच्या वयल्या बी खर्चूच हय तो कोण दितलो तोच मेळ्ळ्यार पुरो मरे हय. म्हणजे कितें पोळ्या पार्टेक खायम वचूं लागना का कित्याक पॉलिटिकल पार्टेक तुका जय जयकार करूं घालूंक लोक जाय जाता पळय पोळ्या खायम पार्टेक गेल्यार तुका मागीर कान मारूं लोक जाय जातात थंय बी लोक जाय जाता मागीर जाय जातात वयताना व्हरची पडना मागीर जाय जाता. पोळ्या पार्टेक गेल्यार बी कमी प्रमाणात कणगन सुशेगात घरा येवचो. जाल्यार फुडलो प्रश्न अल्केश कोळंबकर देवबाग हां कित म्हणटा हेगेलो प्रश्न आज्या फटाके देव कार्याक लग्नाक आनी मरणाक कित्याक मारतात. फटाके कित्याक मारता काय म्हणटा खुशेच सगळे कारणाक मारता हांवें पळयलें रे देवाल कारणां मारतात कोणाले वाडदिवस जाल्यार मारतात लग्नां मारतात पण मरणाक मारचे हांवें केन्ना पळयलें ना. हांवें बी मारतात पळयलें कोणी ना. खूब वर्सां 100 वर्सां वयर जगता पळय आतां हांव मेल्यार बी मारल्यार कोणी 100 वर्सां तेन्ना मारची व्हरतात आयकलां हांवें म्हण फटाकी मारचे हांवें सगळेच कडेन पळयलें ना पण मारप कित्याक सांग चार लोकांक जाग जावूक बाबा आज हा देवाचें कार्य आसा हांव अमूक कडेन आवाज येवं बाबा हिंगा अमूक घरा कडेन लग्न आसा तें कळूं जाय हा अमूक मनीस वायट जाल्यार बी वायट ह्या घरात कितें तरी जाला घडला हें कळटलें जाल्यार फटाके मारतात ते खंय उरतले मरणाक खूब आमी मारचे सांगू जायना उरूं शकता पद्दत. हय सांगू जायना उरत जालें फुडलो प्रश्न अक्षय कारवार हेगेलो प्रश्न आसा कोणी मेल्यार आतांचे लोक कोणी मेल्यार आतांच लोक रेस्ट इन पीस आय मिस यू अशें स्टेटस कित्याक दवरतात हेजेन तेमकां कितें फायदो जाता काय म्हणटा. कोणाक दवरिल्ल्याक काय मेल्ल्याक तेमकां म्हणटिलें दवरल्याक म्हणना मेल्ल्याक म्हणना जास्त म्हाका दवरल्याकच उरतलो. हे कित खबर आसा तुका तो मेल्ल्याक दाखयचे खातीर दवरप न्ही ते तोका येवन नेमगेल मोबायल पळयचे ना तेगेल मोबायलार तेमकां दिसची ना तो मेला म्हणून हेगेल हेजे मार्फत बाकी 4 लोकांक कळू हां अशें कळटा बी खऱ्याच्या हां आतां हांव ते कोणाक ओम शांती म्हण गायले का पळय बाबा कोण रे पळयता काय ना 4 लोक तशें ते हय तेश म्हणून दवरता फायद्यासाठी न्ही ते फायद्यासाठी न्ही नाजाल्यार फायदो कोणाकच ना दवरतल्याक फायदो ना आनी गेल्ल्याक फायदो ना पळयतल्याक मात्र कळटा तेजे एक फायदो जाता. कळ्ळें अक्षय बाब. आतां फुडलो प्रश्न गौरीश आळवे मडगांवच्यान येयला. हां कितें म्हणटा आज्या आमकां स्कुलांत 250 ml म्हणल्यार 1 क्वॉर्टर म्हूण शिकयलें. 250 म्हणल्यार कळ्ळें तुमकां 250 ml हां हां 1 क्वॉर्टर म्हूण शिकयलें आनी आतां 12त क्वॉर्टर गेल्यार 180 ml दितात म्हणल्यार 180 ml दितात. हय आतां स्कुलांत आमकां चूक शिकयलें काय बारवाल आमकां चून लायता हो तेल प्रश्न. ना 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 शाळेंत शिकयलें बरोबर आसा 1 क्वॉर्टर म्हळ्यार 250 250 ml 1 लिटराक 1000 मिलीलिटर हां ते कितें म्हणटा ml हां ml खरें पळोवंक गेल्यार म्हण आमी आतां 1 क्वॉर्टर दी म्हणल्यार कितें दितात 180 ml दितात. क्वॉर्टर म्हळ्यार
सोऱ्या हय हय हां 180 कित्याक दितात कित्याक कित्याक काय म्हटल्यार स्कुला शिकील बरोबर आसा शाळेत शिकील बरोबर आसा क्वॉटर म्हटल्यार 250 मिलीत हां 250 मिलीत ते 250 मिली जर तर तूं क्वॉटर म्हणून बारा तूं 250 मिली जर तर घेवता तुका चड जायना एक क्वॉटरा वयर वचून तूं म्हणून तेमी कमी करून दितात हां आनी तेमी खर्चो बी कमी जाता मागीर खर्च कमी जाता न्ही 180 म्हळ्यार तितलें कमी जालें ना हय आनी आयकून घे रे आतां 250 मिली उदक पिवूंक 250 मिलीत कितें घालता तूं एक 250 मिली उदक घेयल तें हां तूं तेतूंत पिवूंक उदक मिक्स करून कितें घालता उदक मिक्स करून काय घालना काय घालना. उदक मिक्स करून कितें घालता घालूं जाय म्हणना पूण हेच तातूंत तूं गेल्यार कितें घालता हां तेतूं उदक ना सोडा कितें घालचें पडटा तशें म्हणून मागीर 250 जावन पडटा ते आं ते घालूं जाय म्हणून तेतूंत घालून तुमी 250 करून घेवं जाय दितल चुनू लायना दितलसून लायना तुमगे बऱ्या खातीर कित्याक तुमी तितले जर तर हे नीट मारत भाजून घेतल म्हणून ते तुमी 250 करून घेवचे तेजेने 250 जाता ते 250 जाता. बरोबर येता लेवलार येता लेवलार येता बरोबर आसा प्रश्न बरो आशिल्लो आनी उत्तर बी बरें दिलां हाजें आतां फुडलो प्रश्न विमलबाई हळगा धोलकर हेगेलो प्रश्न आसा एक म्हाताऱ्याक चेड्यान वृद्धापन पेन्शन करून दिलें म्हळ्यार म्हातारा काळाची पेन्शन करून दिलें त्या म्हाताऱ्याक 1000 ते 2000 पेन्शन येता ते पयशे त्या म्हातारपणांत तेणी खावचे काय दवरून पोराक भांगर करचे नातराक भांगर करचे काय म्हणटा ती म्हाका एक सांग विमलबाईन विमलबाई हय पेन्शन म्हाकाय मेळटा 1000 रुपया मेळटा तेतूंतल्यान खर्च करतले उकून उरतले कितले आनी नातराक भांगर करून दवरतले कितले बरोबर कितें उरता ते सरकारान कित्याक दिला एक बाबा कोणूय पळयन जाल्यार तुमकां एक ते तरी आधार जावं म्हणून घेवन दिला आतां म्हाका मेळटा हांव ते वचून बोट लावन हाडचें पडटा म्हाका पोस्ट ऑफिसा कडेन वचून हाडचें पडटा बोट लावन घेवन बोटा शाय वयचे पयलीं पयशे खाली येता बरें म्हागेले म्हळ्यार घरा कडेन वचपी पयशे खाली खंय उरतात म्हणून कितें विमलबाई सांगता तुमकां जर तर नातराचेर तुमकां प्रेम उरतलोच नातराचेर तुमकां आवड उरतली जाल्यार ते पयशे नातराक दवरून करनाकात ते कितें दिल्ले तुमी जिवाक ना जाल्यार तुमी गुळ्याक औषध पाणयाक करा आनी बरें करा आनी पुताक जाल्यार तुमकां कोणी कन्न ते पेन्शन कन्न दिले पळय ताका जाल्यार तुमी मागेल मार्फत ताका सांग आयक तेणी हे पळयता जाल्यार आमगे प्रोग्राम पळयता जाल्यार ताका एक सांगता बाबा कोणीय उरूं आवय बापूय जाणटे जाले नंतर तांकां कितें तूं त्या पेन्शना भरोसाचेर दवर नाका तूं बी कितें दी बरोबर तुगेलें म्हणून बी कितें दी हय जालें मुखार वचया हय मुखार वचच्या हो फुडलो प्रश्न आसा सुभाष सारंग नंदन गद्दा आनंद गद्दा कितें म्हणटा तुगेलो प्रश्न आसा आज्या आमगेल कारवारांत मराठी भक्तिगीत आयकचे आनी म्हणची खूब लोक आसात हय आसा हय हांव बी तें म्हणना केन्ना अभंग बी हय जाल्यार आमगेर कारवारच्या आकाशवाणी केंद्राचेर मराठी भक्तिगीत कित्याक प्रसारीत करनात लोकांक मागणी करूं जायी अशेंच कित्याक तेमी प्रसार करतले हे आस पळय आकाशवाणी आस पळय ही हांकां जित्त भाशा जाय तित्त भाशा जाय म्हणून घेवन ना आकाशवाणीत कित्याक आकाशवाणी हे केंद्र सरकाराली बरोबर बरोबर कळ्ळें तुका थंय खंयची भाशा घेवं मराठी बी घेवं शकता हिंदी घेवं शकता कन्नड घेवं शकता कोंकणी घेवं शकता कोंकणी आतां पळय प्रोग्रामांत आकाशवाणीचेर आमगेल्या कारवारांत कोंकणी प्रोग्राम येता कारवारांत हय आकाशवाणीचेर येता आकाशवाणीचेर येता मराठी आमी तांकां मागणी करूं जाय बाबा तुमी हे करा तुमी ते करा म्हणून मागणी केल्या मात तुमकां मेळूं शकता आमचे कडेन सांगलें म्हणून जाता ते बाबा कोण तो हो सुभाष सारंग हां सुभाष बाब हे तुमी पत्र बरोवन घेवन आकाशवाणीक घाला आनी ते जावूं शकता आनी त्या पत्राचेर जाल्यार आमी एक 4 पोरां हेकांतल्यान ताका पोरां सांगून घेवन बी करया हय हां जालें फुडलो प्रश्न आदर्श कारवार आज्या तेगेलो प्रश्न आसा पयले लोक न्हिदताले उठताले आनीक सगळ्या न्हिदून उठून नंतर सगळ्याले एकच उतर उरताले ना रे काल सारकी न्हिजूच पडना आतां पुराय उलटा जाला आतांच लोक रात्रभर ऑनलायन उरतात ऑफलायन उरतात आनी दुसरे दीस सगळ्याले उत्तर एकच ना रे नेटवर्क नाशिल्ले ना रे फोन चार्जींग नाशिल्लो अशे बदलाव कित्याक जाला पयलेच लोक खरें काम करताले खोटें सांगनाशिल्ले रातभर न्हीद पडना काम आशिल्लें म्हणल्यार पयलेचे रात्रीन मोडली म्हण बांदताली रात्रीन आनी बाकीचें कितें काम उरतालें खूब इतलें काम रातभर काम करताले थोडे लोक नुस्त्या मारूं म्हण वयताले थोडे लोक गरोव म्हण वयताले अशें करून वयता रातभर न्हीद पडनाशिल्ली ती बरोबर रात्री न्हीद पड जालें ना न्हिदूं मेळना रे काम आशिल्लें आतां भुरग्यां तशें न्ही कितें बडा वयल्यान चादर घालून भितर उजवाड दिसता मरे मोबायल घेवन हय
ते फाल्यार दंपार पडली तर फाल्यार पण तेच उरतो तितूंत हस्कन बोडा वयल्यान चादर आनी भितर पळयल्यार भायल्यान पळयल्यार भितरल्यान चादरांतल्यान उजवाड दिसता. हां हेंगे रात्री नाक पेटले म्हणचे काय कितें पेटले म्हणचे. बरोबर. फाटले लोक काम करून घेवन जागीर वताले हय कामामुळे. आतांच पोराल कितें जालें खबर ल्हान आसतना मरे आतांच पोराल सांगता तुका ल्हान आसतना ती ल्हान पोरां मोबायल वायट करतात. ल्हान आसतना ती पोरां मोबायल वायट करतात. व्हड जाल्या नंतर त्या पोराक मोबायल वायट करता. हय बरोबर. मोबायलान वायट जाता बरें. वायट बी जाता बरें बी जाता. बरें जावचें खूब कमी जालें रे आतां सद्या पळोवंक गेल्यार. जालें उत्तर जालें न्ही तुमगेलो. आतां फुडलो मंजुनाथ सैल. खंयच्यान खंयच्यान म्हण दिलें ना तेणी. उदकांत पोव काण जाल्ले जनावर खंयचे. उदकांत पोव काण जाल्ले जनावर खंयचे. अरविंदा ये अरविंदा हां सांगा. म्हाका लागत मरे कित्याक. म्हाका पोव कळटा पण तेणी म्हाका जनावर म्हणील उरतल म्हणटा ना. तुमकां म्हणना म्हाका म्हणील उरना कितें उरतल तर तुमकां कळना पोवक. म्हाका पोव कळटा. म्हाका बकेटाक बकेट भरी उदक पळयल्यार हांव भिता. पोव काण जाल्यात जनावर खंयचे म्हण जालें. मंजुनाथ बाब ह्या प्रश्नाचें उत्तर आज्याक बी खबर ना अरविंदाक बी खबर ना म्हण जालें. हेजें उत्तर तर तुमकां खबर आसा. मुखाल आमकां आयतारा भितर आमकां ह्या प्रश्नाचो उत्तर दिया आनी हें उत्तर आमी लोकांक बी कळया. मंजुनाथ म्हाका म्हणलें ना पक्का मरे तेणी. ते आतां म्हाका म्हणील उरल्यार बी तें बी सांग. तेजें बी उत्तर हय मागीर जनावर ती म्हाका म्हणलें हांव मागीर तुका उत्तर दिता. जालें. फुडलो सुनील पणजी. सुनील खंयच्यान पणजी. हां कितें म्हणटा. हेगेलो प्रश्न एक मजेशीर आसा. आज्या एक चेडूं म्हाका लव करता म्हणटा आनी हांव बी ताका लव करता. हे आमगेलें प्रेम प्रकरण 5-6 म्हयन्यान चलयत आसा. पण तें चेडूं म्हाका खबर नासतना दुसऱ्या बर चेड्या बर फिरूं वयता पिक्चरां वयता. तसले चेडवाक कितें करचें. एक चेडूं ताका लव करता म्हणटा हो बी ताका करता. हो बी ताका लव करता. सुनील पणजी. पणजीचो आनी तेगेले प्रेम प्रकरणाक आतां 6 म्हयने जावन गेले म्हणटा. हे चेडूं ताका खबर नासतना दुसऱ्या बर फिरता दुसऱ्या चेड्या बर फिरता पिक्चरां वयता. तसले चेडवाक कितें करचें का म्हणटा. करच्यान कांय ना सोडून दिवचें. बरोबर. तसले चेडवाक जर तर आतांच जर तर सोडून दिलो तर बऱ्यान चुकलो. फाल्यां लव करता म्हणून लग्न जावन लग्न तूं लग्न जाले नंतर ते दुसऱ्या बर फिरते रावल्या तेन्ना तूं जीव सोडचो पडटलो. बरोबर. तेन्ना सोडून दिल्यार काम जालें. असले चेडवाक सोडून दिवचें आनी करचें कांय ना शाण्या. कोण तो सुनील पणजी. हां आनी काय ताका तसलो त्या पोरा भानगडे पडनाका. तेंचे तसले पोरा खंयच्यान पयस सुत्र जालें. मुखाल प्रश्न सुमित्रा मडगांव. सुमित्रा आडनांव दिलें ना तेणी मडगांव. कितें म्हणला. तेगेलो प्रश्न आसा. घोवा सुख शांती खातीर खंयचें व्रत केल्लें बरें. घोवा सुख शांती खातीर घोवाल्या सुख शांती खातीर खंयचें व्रत केल्लें बरें. सुमित्रा म्हणून कोण बायल मनीस न्ही. सुमित्रा मडगांव. घोवाल्या सुख शांती खातीर खंयचें व्रत करचें. तूं जर तर तेगेल बायल व्रत त्या घोवाली मौन व्रत कर. कित्याक म्हणलें. बायलाल कर घोवाक सुख शांती वयत रे. म्हाका तितलें तुल्ल्यार मौन व्रत कर घोवाक सुख शांती परत मेळटली. किरकिर करनाक ताका. उत्तर प्रश्न बरो आशिल्लो आनी उत्तर बी हाजें मजेशीर दिलें आसा. सुमित्रा तुमकां हाजें उत्तर मेळिल्लें उरतलें. आतां हे कोण लास्ट प्रश्न. शुभांगी. कारवार मूळ कारवार रावता बेंगळूर. तेगे प्रश्न आसा. आजकाल संन्याशी लोकांची संख्या वाडत आसा कित्याक. शुभांगी कोण. सुभांगी हेणी बी आडनांव दिलें ना. सुभांगी कारवार खंय बेंगळूर रावता खंय. असले प्रश्नाक तेमी आडनांव दिनात. ते बी सुमित्रा म्हणली तेमी बी आडनांव दिलें ना पळय. कित्याक सांग कोण म्हण कळटल म्हणून गो दवरत मागीर तशें म्हण उरतलें. शुभांगी बाय आजकाल संन्याशी लोकांची संख्या वाडती आसा कित्याक काय म्हणटा न्ही खरें वाडती आसा अरविंदा.
तशें म्हण शुभांगी बाई म्हणटा शुभांगीकूच म्हणणे खूब इतले बायलां सांगता गांवाक बरें करून पळया किरकीर करनाका थोडे लोकांना लग्न जाल्ले बी संवसार सोडून संन्यास घेवंक लागलात बायलेल करकरेन घेवन बायलेल करकरेन तशें म्हणून घोवा कडेन प्रेमान रावा बरें कर रावा वेवस्थीत रावा म्हणटे जाले प्रश्नी प्रश्न जाले हा तर प्रश्न म्हणटा गांवां आमगे कारवारात जाल्ले घडील गोश्ट सांगता तुका अरे आमगेले उळगा केरवडी ब्रिज बांदू लागून कितले वर्स जाले रे हय खूब वर्स जाली 5 वर्स 6 वर्स जाली हा कितें करता का म्हणून नेमी विचारतल पाचारतल कोण ना हा आजकालचे MLA विचारू गेल्या म्हणटकय ना पयलेच MLA हाडून दवरला त्या विचारू गेल्या म्हणटकय ही आतां ते आपूण आपल्या टायमाचेर हाडील म्हणून ती आतां करूं दिना अशी भानगड अरे ही भानगड म्हटल्यार तुमी हे तुमगेल तुगेलो काल तुमगेल झगड्या भितर बाप लोक त्रास काडचे पण आतां पळय पयर पावस पडलो डॅमांतल्यान उदक सोडले बार्ज बंद जालें ना शाळे पोरां येतल्या सगळ्याक कितले दिवस शाळे ना सगळ्या त्रास कामां येतल्या ताका 15-18 किलोमिटर जास्त येवचें पडटा कितें काम म्हणून हां आतां ते पयर ते पळयलां होन्नावर ते थिंग हॉस्पिटला वचूं गेलो उडून हय टोल गेटी मारी हय गेटाक मान 4 लोक मेले ना हां आमगेल कित्याक हिंगा मल्टीपेशालिटी ना कितें मल्टीपेशालिटी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल हां ते कित्याक ना काम म्हणून कित्याक ना हां करूं जायना आमगेल हांगा हां आमगेल हिंगा एअरपोर्ट हाडटा म्हणटात एअरपोर्ट गरजेचें आसा काय आमकां आस्पत्री गरजेचें आसा हॉस्पिटल गरजेचें मागीर अरे ते हाडा न्ही हां तुमी सगळे हाडमेण प्रयत्न करा आतां ते आंदोलन चलू लागला कसले सगळे म्हाका आमगेलो प्रधानमंत्रीक रक्तान पत्र बरोवन तेम टीक करचें कितें म्हटलें बा ते कळना म्हाका ते करूं लागलात आनी खूब अभियान चलू लागला करा कितें बी करूं जाय आमगेल्या कारवारांत हे असले बरे व्हड सगळे कितें सवलत मेळूं सारकें हॉस्पिटल जाय आमकां कित्याक फाल्यां सकाळ हांव बाबा शीक पडलो म्हाका खंयच्यान मंगळूर व्हरता म्हणल्यार हांव उरतलें रे ना बरोबर जाय आमकां हॉस्पिटल जाय तसले हॉस्पिटल कारवार हॉस्पिटल बाबान तो कशें करून एक आमगे राजकारणांत आशिल्ल्या लोकांक तुमी मात्र कितें करा आनी आतां हे आज हो पक्ष तो पक्ष म्हणून घेवन बसनाकात असल्या टायमाचेर सगळे जाण एक जावन एक हॉस्पिटल हाडया हिंगा हां खूब लोकांक बेजार करूं सारको उलोवन बी उपेग ना कळ्ळें तुका सगळे जाण आराम रावा कोंकणी भाशेंत लोक सगळे आराम रावा बरें कर रावा सुरक्षीत रावा मुखार लायतारे मेळ्या म्हणटात तो पर्यंत तूं मागेली वाट पळया तुम सगळ्याक देव बरें करूं आनी एक मुख्य म्हणल्यार तुमी प्रश्न विचारा भरपूर प्रश्न येतात तुमी बी विचारा बरी गंमतशीर प्रश्न विचारा आनी गंमतशीर उत्तर घेया हांव तुमकां म्हाज्यान जाता तितलें उत्तर दिता आनी आमगेलो तो मोबायल नंबर बंद सकयल वा येतलो त्या नंबराचेर तुमी प्रश्न विचारा फोन करून विचारनाका तो बेजारता म्हाका किरकिर करता मागीर कोण तो सुनील हां हां ते गेला कामार उरता न्ही तो कामार उरता ताका फोन करून तूं आपल्या नंबर घाल म्हणटा आनी आपल्या फोनाचेर कामाचेर त्रास करतात फोन कर म्हणून हां सगळ्याक देव बरें करूं नमस्कार कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.